आमच्या तिसऱ्या दिसाचो विषय गोरेब्यांत सोंसणीकाय आनी तीरपण बांदूंक. आयज काल गोरेब्यांत ल्हान ल्हान किजिलांक लागून वस्तूंक लागून दोशी जाल्ले आसात. आयज आमी कितें भाशेन नियाळ करुया. आपूण चिंता ते भाशेन दुसरो घोडे चिंतिना, पूण दोगांयची मनां एक करून एकामेकाक आमी समजूंक आनी एकामेकाक आमी उतर दिल्ले लग्नीक दिसा तेंच तीरपणान आमी जिवंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हे भाशेन बरें उदाहरण दिवंक. ह्या मिसाची इंतेसांवां जोवन आनी जेसवेल देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता. मारिया सुवारीस मिरसेस्तांव फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता. तलाल आय सभा कुवेट टावन गोराव्या पासोद मागूंक भेटयता. रॉनी आनी वायलट परेरा माजोड्डा टावन फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता. जो आनी लिओनिल्डा परेरा माजोड्डा टावन ह्या निगाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबी रावया आनी गीत गावया. Paular Paul, Paular Paul, मारून वाटूच चलुया. देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. Paular Paul, Paular Paul, मारून वाटूच चलुया. देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. जेरुसाले शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें. जेरुसाले शार देवा वस्तीचें ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें. पावलार पावल, पावलार पावल, मारून वाटूच चलुया. देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. पावलार पावल, पावलार पावल, मारून वाटूच चलुया. देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. स्वर्गादोनी तो पवित्र आमचो देव, आमा सगळ्यांचो दिराला शिरो. स्वर्गादोनी तो पवित्र आमचो देव, आमा सगळ्यांचो दिराला शिरो. पावलार पावल, पावलार पावल, मारून वाटूच चलुया. देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. पावलार पावल, पावलार पावल, मारून वाटूच चलुया. देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या.
भुन्यानो आनी मायमोगाचो येवकार ह्या मिसांत वांटो घेवंक पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानयेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय सोंसणीकाय आनी तिरपण. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानयेवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुणो. आमच्या गोराब्यांनी एकामेकाचें सोसूंक आनी तीर रावंक देवाची कृपा मागुया. आमी चुकल्या आसतल्या सोंसणीकायेन जिवंक नासतल्या थीरपणान जिवंक नासल्या हो वेळ पातकांचो दूख धरून बोगसणे मागूंक आनी आमी सांत वांटो घेवंक तयार जावंक ओगीच रावन ही तयारी करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपुदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko. Somia kaklutko. प्रार्थुया. सोरपविदार देवा आमच्या कोनवाल्या बापा आमची वेलीं सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वस्तातूय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोड ना. मोग माणसुग्याची शीम उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत पाळगिना. ओनीत पळोवन मोग कुशाल जायना, पूण सोत पळोवन कुशाल जाता. मोग सगळें बोगसूंक, सगळें सोत मानूंक, सगल्यांचो बोरवांचो धरून सगळें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोरतलें, आठव्यो भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें. वेदीचेंय देणी सोंपतलें, पूण मोग कदींच सोरना. कित्याक वेदीची देणी आनी देवाचो संदेश दिवची देणी ओपून, पूण सोंपून तें येतोच सगळें ओपून तें नांत जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालों, भुरग्या भाशेन वागतालों, भुरग्या भाशेन चिंत्तालों,
पूण एकदां जाणटो जातोच भुरगेपणावेल्यो वस्तूक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोयर गोयर कितें पळयता, पूण मागीर आमी रूप रूप पळयता. आतां म्हाका आसा ती ओळख अर्दी खरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां हीं तिनूच आसात, भावाट, बोरवासो आनी मोग, पूण हाचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्परा तुमी सांगता, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीं राखून दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्पोर म्हाका बोध दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पुरायन म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बुर्ती, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. शिवोतमनाक सगळीं आमी उबी रावया. Sorvesporag soy, soy sorvesporag, sorvesporag soy, soy. Sorvesporag soy, soy sorvesporag, sorvesporag soy, soy. Que devorte udarpo, amcha somia Jezuche. आमी ग्रेसांचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बो. सर्वेस्पोराक सोय, सोय सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय, सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सोय सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगा दोनयांची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो. वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांवें तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवतले हांव, कितें खावचें वो न्हेसचें, कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें, ते विशीं हुस्के काडिनाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड व्हडती न्हय. अंतरोळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात. ती वोंपिनात, लुयनात आनी कोडेय बरिनात, तरी तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्याहून अदीक म्हत्वाची न्हय तर, आनी हुस्के काडून तुमच्यान आंक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात,
ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमोन लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात त्या शेतांतल्या तोंडां आनी जिन्सां देवा न्हेसयला जाल्यार तेवून कितलो अदीक तुमकां तो निटोवचो ना, उण्या बावार्थाच्या मनशानो. म्हणटोच आमी कितें खातोल्याव, कितें पियेतोल्याव ओ कितें न्हेसतोल्याव अशें म्हणून हुस्के काडिनाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस कोत्तात ओन बावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुर्गींचो बाप तर जाणाच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीचांदो वर्सां फाटीं एक कार्टून आसलो, पीनट्स कार्टून. तातूंत चार्ली ब्रावन आनी लुसी एक एपिसोड जंय चार्ली ब्रावन आनी लुसीचो इन्वॉल्वमेंट आसा. चार्ली ब्रावन फुटबॉल घेवन ग्रावंडार वेता आनी ग्रावंडार वचून तो लॉंग शॉट मारपाची प्रॅक्टीस करता. आनी अशी प्रॅक्टीस चलतना फाटल्यान तान लुसी येता आनी म्हणटा, चार्ली ब्रावन, आय विल हेल्प यू इन होल्डिंग द बॉल. आमी जाणा, आमी ल्हान आसले तेन्ना करी तसलीं फकाणां. आमी बॉल दोरी आनी दुसरो येवन शूट मारी, वाऱ्यान बॉल आलो ना जावंक. आनी चार्ली ब्रावन म्हणटा, नो थँक्यू, नाका, कित्याक गेले पावटी तुवें कितें केलां आनी इतले पावटी कितें केलां तें हांव जाणा. हांव शूट मारच्या वेळार तूं बॉल काडटा आनी म्हजो पांयो शेवटून वेता. चार्ली, नॉट दीस टायम, आय प्रॉमीस. हांव भास दितां, हे पावटी हें हांव कोच्चें ना. आनी म्हणटा, केन्नाय केन्नाय विस्वास दवरचो गरज. आनी अशें म्हणून तो शूट मारूंक वेता आनी शूट मारून धांवन येताना बॉलाक शूट मारच्या वेळार लुसी परत बॉल काडटा आनी चार्ली ब्रावन घेवन खाला पडटा आनी दुखीन सकला पडलेलो आसतना अशें म्हणटा, यू कांट ट्रस्ट एनी वन एनी मोर. आय विल नेवर ट्रस्ट एनी वन अगेन एज लॉंग एज आय लिव. मरो पर्यंत आनी कोणाक विस्वास दवरचो ना, कोणाचेरूच विस्वास दवरचो ना. प्रितीचांदो, असल्यो घडण्यो आमच्याय जिवितांत घडटात. इश्टाक आमी कितें सांगचें आसा, आमचे भितर खाता तें आमी आमचो खास इश्ट आसा ताका सांगता. आनी ताका सांगता, कोणाक सांगू नाका. तो वचून आपल्या बायलेक सांगता, बायल आपल्या इश्टिणीक सांगता, इश्टीण मागीर ताच्या घोवाक सांगता, पावली सगळ्यांक खबर. आनी हे परी अविस्वास पिड्डार जाता. आमी दुखोवता. एलिसांव येता, भियेनाकात. प्रेस चडत वेता, प्रेस चडत वेता, प्रेस चडत वेता. भियेनाकात, आमकां विचून काडात. आमी देंवयतले, आमी देंवयतले, आमी देंवयतले. आमची बोल्सांचे बॅलन्स देंवयला आनी कांयच करूंक ना. आमचो विस्वास खाबार केलो. कोणूच जावं, कोणूच सरकार जावं, आजूच न्हू, हें सदांकाल घडून आयलां. अशें जालें आसतना आमी परत तांकांच निवडून हाडटा. चार्ली ब्रावना भाशेन आमचेर विस्वास नासलो, लुसीचेर विस्वास नासलो, ज्युसीचेर विस्वास नासलो, परत लुसीचेर म्हणटा, ओके,
आतां चान्स दिता आनी आमी अशे चान्स दिवन पिशेपणां करता. असली घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटात, आमच्या इश्टां मदें, आमच्या पॉलिटिशनां मदें, आमच्या फॅमिली मदें. पूण आयज शुभ वर्तमान आमकां खरीच भाशेन सांगता, ना, आसा एक मनीस जाचेर तुज्यान विस्वास दवरूंक येता. आसा एक देव जो तुमकां रावता. पळय, सुकड्यांक तो पळयता, दोंगरा वयल्या झाडांक तो शिंपता, आनी तुमकां जो तो इतलो मोग, तुमचो जो इतलो तो मोग करता, तुमकां तो सांडटलो ना. अशें तुमी चिंतनात बुडो नाकात. कित्याक विस्वास दवरात ताचेर आनी तो तुमकां मागता तें दितलो. खऱ्यांनीच ही उतरां आमच्या जिवितांत आमी पळयत जाल्यार आमकां जायते जबाब जेन्ना आमी ओगीपणान देवा कडेन सारता तेन्ना आमकां मेवता. कित्याक आमी विस्वास दवरून मागता. मेवना जाल्यार कित्याक आमी विस्वास दवरूंक ना देखून. पयलें वाचप एके खेरीत भाशेन आयचे विशय वर उलयता. जेन्ना भाग्योन पावलो सोबीत उतरांनी आमकां उगडास कोत्ता. मोग म्हणलेलो कितें तें सोंसणी आमकां दुयेंसां जावची नात. जेन्ना आमी तापता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर राग दोत्ता, जेन्ना दुसऱ्यांक आमी दुस्मान कशें पडयता, तेन्ना आमची दुयेंसां वाडटात आनी आमी पिडेन रावतात. संवसारी आंतरीक दोतोरांची मिटिंगेंत सांगलें, मोस्ट ऑफ द सिकनेसीस आर ड्यू टू एंगर, हायपरटेन्शन्स, grudge against someone, raising our voices against someone. हेजेर आमची दुयेंसां वाडटात. चड व्हडल्यान हांसल्यार दुयेंसां वाडटात म्हूण सांगना. चड व्हडल्यान उलयल्यार, दुसऱ्यांक कितें म्हणल्यार तेन्ना आमची दुयेंसां वाडटात. तर आयच्या दिसा जेन्ना आमी ओनी हाड कोत्ता गरब्यांत सोंसणीकाय, म्हजें हिंगा आमच्या मोटवांत हांव वडील, जितलो हांव मोग तांकां दिता तितलो मोग ते म्हाका दितात. अनुभव म्हजो. आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड लव फ्रॉम द एल्डर्स वेन आय गिव देम लव. सोंसणीकाय केन्ना आमी म्हणटा, फादर तुका कितें, तुका कांयच न्ही तें, तुवें जाणा जावंक जाय सासूमाय कडेन कशें उलोवंक जाय तें. सोंसणीकाय तूं म्हणटा सोंसणीकायेन राव, ना चलना तें. हांव म्हणटा ना चलता तें. इट डिपेंड्स ऑन मी. म्हजेर सगळें आसा. हांव तर गराब्यांत सोंसणीकायेन आनी तीरपणान पर्सिविरन्स परत परत, सोंसणीकाय एक पाटी केलें न्हू, परत परत तीरपणान आमी करीत जाल्यार म्हाका जबाब मेळटा. आनी हेंच मान्यवंत आग्नेल कोत्तालो. कित्याक हेंच तो आपल्या गराब्यांत, देखीवंत गराब्यांत शिकलो आनी वडिलांक मान दिवंक आनी वडिलांक सोंसणीकायेन लेखूंक तो शिकलो आनी तोच तो करूंक लागलो. आनी हेंच तो जेन्ना झगडीं जातालीं घराब्यांनी आनी ताचेशी येतालीं, सोंसणीकायेन आयकतालो आनी सोंसणीकायेन एकामेकाक लेखात म्हूण सांगतालो आनी शांतीन लोकांक धाडटालो. असलीच शांती, असलीच सोंसणीकाय, असलेंच तीरपण आमच्या जिवितांत आसूंक हे मिसान वांटो घेतना आमी मागुया. आमेन. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडारी आनी इगोजेचे वांगड्यां मदें उपरासलेले समजीचे प्रश्न समजिकायेन समजून घेवंक आनी कश्टवतल्यांक बुजवण दिवंक, तशेंच दुर्बळांची आनी कनिश्टायेन आसलेल्यांची उदरगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक कोडी मनांची बरी भलायकी फावो जावंक तांणी आपले पोरजेची ओदी करून दुर्बळांची
आनी सोकोर पडलेल्यांची उदरगत करून आनी केन्नाच दुडवांची आशा दोरी ना जावंक आनी सगळ्या मनीसकुळाक मोगान एकसारकेपणान वागोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. जेजून म्हणलां, कितेंय तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक करतात ते म्हाकाच करतात. हो देवीक उलो आमच्या काळजांनी भितर सरून आनी दुर्बळां सवय आमचो हुस्को दाखोवन तांची मोगान सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. गोरदार नासलेल्या पासत अनाथां, विधवा, कोनिश्टायेन आसलेल्या पासत आनी कोण नासलेल्या पासत आमी मागता. तांकां सगल्यांक एकेच व्हडे फामिलीन कशी मानून घेवंक आनी ताची सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. ह्या नोवेनाक हाजीर जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक मानेवंत आग्नेलाचे विनोनीन देवाची कृपा फावो जावंक आनी संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावुरच्याक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. ताची तयारेन आख्खी पयस सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान येशिवेस जावंक म्हूण मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलत कर. ओ दयाळ बापा, ही जावन आसात आमची मागणी खाली खायेन आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. तूंच ती तुज्या दयाळपणान आनी काकुतीन आमकां फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Ni kundo somor pita amchi mona somor puya atmi kundo toyar korta karza amchi toyar kurya yadnik da karos betoita आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रोगोत तो कोण दिता पियूक आमी आयती जावया. सुर्गी जेवण तयार जातले भुगतान मारूंक लागीं सोरया. क्रिस्ता रोगोत पिवण जातले आमच्या आत्म्याक आदोस कोरया. म्हज्या भाव भयणीचो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणाचो समर्पण आमी चोळयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावं म्हूण मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टा मरना वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदर आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन तुका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय.
ताचे उदेशी देवदूत आनी सरींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. ताचे संगतीन आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorves portu, povit, 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 dolbaraco sorves portu, sorgani sonsar bolja. Tuja vojbova, utsorgi, duka soj. Sorves porace navieta, jeta taka soj. Utsorgi, duka soj. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें मारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता. तितलेच फावटी तूं वैभवा येसो आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुवर्ण काल्स तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवची कुडान रगत शेवतलें आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलो लेरचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवली बापा आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोलजरीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची म्हैस सांगती आनी तिचो पती भाग्योन तुजे भाग्यो दोरदूतां आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्याच्या संगतात जी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगतात, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदार बापा सर्वंदन वेबो तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सरून राजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशान ओत्रेकता तर आमकां आमची उदार काकुटीन सोर पातकांत बी सुटोय आनी सोरा कातांतली वाटाय. कित्याक राज वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी ती कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका कोटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सोराकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्त्या तोंडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भोव म्हयनो जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदेगोत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. जी बसून आसात तांचे लागीं मागतलो आसलो उबें रावंक कुमन्यांक घेतले उपरांत तुमच्यांनी बसूं येता. हे भाशेन कुमन्यां वांटूंक आमकां सोंपें जातलें. जिविताचे उदक खाऊ पिवूंक येवचें तानेल्यारू. जिविताचो मुंडो हांव खावूंक येवचें भुकेल्यारू. जिविताचे उदक खाऊ पिवूंक येवचें तानेल्यारू. जिविताचो मुंडो हांव खावूंक येवचें भुकेल्यारू. आमचो वत्मो तानेला तुका पियूंक आशेता. आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देतां. आमचो वत्मो तानेला तुका पियूंक आशेता. आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देतां. जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर आमचे दोळे आमी धांपूया आनी गुप्ती जेजू लागीं उलोवया.
उंडो मोडटाना शिसांनी सुम्या जेजूची ओळख दवरली. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला त्या सुर्गेचें बोल ह्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल बाबांबयनो, आयज नोवेनाचो 3रो दीस आनी ह्या दिसाची पयली घडी देवाक भेटोवंक मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासून मागूंक आनी तुमच्यो गरजो दोनूय देवाक उबारूंक हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठावल्या. तुमच्या काळजा मनान आसलेली मागणी दोनूय देवान शांती पावोवची हीच आमची मागणी. आयचो दीस दुबळ्यांक आनी कोण नासलेल्या पासत आमी भेटयला. तांचे पासत आमी मागुया आनी आमकां घडटा ते भाशेन तांकां आमी आदार दिवया. मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या आकांताच्या वेळार जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता. वो आमचो सगल्यांचो भावार्थ आयज रेनी कारांजलींतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजी भयण 7व्या म्हयन्यान गर्भेस आसली तेन्ना तिका कोवीड जालें आनी सोबार कॉम्प्लिकेशन सुरू जालीं. तिच्या युट्रसान लिक्वीड उणें जायत वेतालें. दोतोरान टेस्ट करून सांगलें आवय कोवीड पॉझिटीव, पूण भुरग्याक कांयच आसोर पडूंक ना. एक व्हड अडचण, आवयचे पिसवींत उदक उणें जायत वेता. लॉकडावन आसलें आनी पिलार वचूंक जायनासलें. देखून फादराक फोन करून सांगलें उपकार करून म्हजे भयणी पासत मागात म्हूण. फादरान आमकां सांगलें भावार्थान मानेवंत आग्नेलाचें नोवेन सुरू करात. ते दिसाक थावन आमी नोवेनाचें मागणें भावार्थान सुरू केलें. एक व्हड उपकार कसो आमकां फावो जालो. आमी नोवेन सुरू केलें उपरांत तिचे युट्रसान उदक चडत लागलें. आमी नोवेन चालू दवरलें. आतां डिलिव्हरी बरी जावंक मागणें कोत्ता. भयण बरी जायत गेली आनी डिलिव्हरी नॉर्मल जाली. देखून देवाक आमी दिनवासता आनी मानेवंत आग्नेलाक बेगीनच सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या भयणीचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार. आमच्याय काळजा मनान जायत्यो गरजो जायते आवडे आमी घेवन आयल्यात. तर भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो दिवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या मनोत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. आमेन. मोगाल बाबा मेनो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टता जावं मनाची ओतम्याची उकडीची. भावार्थान हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेता आसतना आमची गोची घोडे पिडेंत कश्टतात तांकांय हे मागण्यांत आमी दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो अस्कोतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक हे संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर
बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान ते सदांकाल जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो येताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा उतराचो ओरगो हुटणार वळतो, फुलपुत्रार आवाज गडगडा सारको. शर्मा वांगताच्या हुस्कोळ्ळो वचो, मिस्कोरताना आज बोडवो दिसो. बाप्पा प्रितीच्या मागता तुझ बोरजा, बागोया सोमेस्ताची आशा. altarat soma paukor tuj bokta padagnela kamcha priti bawa bappa priticha magda tuj borza bagoyama somestaci asha altarat soma paukor tuj bokta padagnela kamcha priti baba. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड.